पक्षाचे महामंत्री आणि आदले आमचे खासदार गजेंद्र सावयकर असतात. तुम्ही शॉर्ट समोर टाइम थोडासा अदला बदल झाला तरी पण तुम्ही सगळेजण आले. तुमचं परत एकदा दोघांच्या वतीने स्वागत करता आणि आजच्या पत्रकार परिषदेक सुरुवात करता. सगळ्यात पहिली आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राजकीय जीवनात सार्वजनिक जीवनात 20 वर्षा जातात आणि त्यामुळे त्यांच्या अभिनंदन करता मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान. आज आमका खास आजची जी पत्रकार परिषद असा गेले 2-4 दिवस आम्ही पळयतात ज्या तरेन वेगवेगळे राजकीय पार्टीचे नेते वेगवेगळ्या तरेन उलोवपाक लागलेले आसात आणि त्याका लागून आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीची भूमिका या संदर्भात आमची पत्रकार परिषद असा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी एकंदर वस्तुस्थिती माझ्या संदर्भात सुरुवातीपासून किती एक्झॅक्ट घडले त्या संदर्भातली डिटेल माहिती मी तुमच्या मार्फत संबंध गोंयकारांक दिल्ली असा. गोयच्या सगळ्या लोकांक एक्झॅक्ट किती चालले असा या संदर्भातली माहिती त्यांनी सगळ्यांनी दिली असा. माझ्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयांत झाले आणि आमचे मुख्यमंत्री त्या स्वर्गस्थ मनोहरभाई पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असले आणि त्या वेळार साधारण कर्नाटका म्हादयचे उदक जे आसा ते मलप्रभान डायवर्ट करपाचो त्यांच्यानी सुरुवात करताले. अशा वेळाचेर पहिली कंप्लेंट मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटाक आमचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर यांनी केंद्राक केली आणि त्यानंतर मागीर एक ट्रिब्युनल हे स्थापन करचो असो त्यांचे निर्णय झालो. 2000 सन त्यांनी इलिगली उदक डायवर्ट करपाक कर्नाटकान सुरुवात केली. त्या वेळार काँग्रेसचे सरकार गोंयांत असले आणि त्या वेळार त्यांनी त्यातून ते फायल करपाक जाय कंप्लेंट. ही कंप्लेंट फायल करता असताना त्यातली जी क्लॉज ही आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याची सांगली ती सायटीक काढून ते फायल केले आणि त्याच्यानंतर हो उदका संदर्भातले झगडे जे आसा हे अशेच फुडें फुडें वचत रावले. प्रत्येक वेळाचेर ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीन पूर्णपणे ताकदीनिशी लिगली त्याचेर अपोज करपाचे काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केले आसा. आज 2 याचिका हे एक जी आसा ती ट्रिब्युनलान जो निर्णय दिल्लो 2018 त्याच्या संदर्भातली त्याका आमकां ते पटूना आणि त्याका लागून ती एक याचिका ही कोर्टान आसा आणि दुसरी जी आसा ती काल आमच्या मुख्यमंत्र्यान ज्या तरेन त्यांच्यानी इलिगली बेकायदेशीररित्या म्हादयचे उदक जे आसा हे उदक मलप्रभा नदी कर्नाटकाच्या वळोवपाचे त्यांच्यानी जे काम केलां त्याका लागून त्यांच्यानी अहवाल याचिका जी आसा ही काल आमच्या मुख्यमंत्री आमच्या सरकारान फायल केली आसा. कारण आम्ही या संदर्भातले आम्ही सुरुवातीपासून म्हादयच्या विशयाचेर भारतीय जनता पार्टी ही गंभीर आसा आणि त्याका लागून ज्या वेळाचेर ते हे करतात अशा वेळाचेर पूर्णपणे लिगल फिल्डाचेर आमचे सरकार जे आसा हे पूर्णपणे तांकां अपोज करत आसा. आम्ही ह्या दिसांनी पळयतात वेगवेगळे राजकीय स्टेटमेंट करत आसा. एमडीपीचे नेते सुनील ढवळीकर असत किंवा गोवा फॉरवर्डचे विजयबाब सरदेसाय असत हे सगळेच जण भारतीय जनता पार्टी बरोबर ज्या वेळार सरकारान असतात त्यांना त्यांची एक भूमिका असता. कारण 2017 नंतर जोपर्यंत ते भारतीय जनता पार्टी बरोबर असले तोपर्यंत वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट हे त्यांच्याच पक्षाकडे असले आणि त्यामुळे प्रत्येक जण आपल्याक जाय तशी वेगवेगळी संकल्पना करतात. हांव काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर हे एक वेळा कितें उलयता ते तांकांच खबर नासता. सुरुवातीक या सगळ्याचो घोळ घालपाचे काम हे त्यांच्याच सरकारान केल्लें आसा. कारण तेन्ना केंद्रात त्यांच्याच सरकार असले आणि गोंयांनी त्यांच्याच सरकार असले आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थान ते आपल्या काँग्रेस सरकाराची योग्य भूमिका कितें ही विचारपाची गरज आसा. त्यासाठी करून कितेतरी विषय काडपाक जाय म्हणून काडप
आणि जितलें कितें उलोवपाक मेळपाक जाय त्या तरेन उलोवपाचें काम हें करत आसा. ज्या वेळाचेर 2006 जेन्ना पयली याचिका फायल जाल्ली तेन्ना MGP ही काँग्रेसी बरोबर सत्तेर आसली हे तांणी विसरूंक जायना. ते आज जे तरेन स्टेटमेंट करतात हे तांच्यांनी मातशें लक्षांत दवरचें. आज ज्या तरेन आमी आमचें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें गोंयच्या सरकारान ज्या तरेन हे विशय हाताळिल्ले आसा भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांच्या फाटल्यान उबी आसा. आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदतात की म्हादईच्या संदर्भात आज जे प्रत्येक जण जे उलयतात त्यांच्यापेक्षा म्हादई आमकां चड प्रिय आसा. आमी तिका आमची जीवनदायिनी आमची आवय मानतात आनी ताका लागून तिचेर अन्याय जावं जाय अशा तरेचें खंयचेच कृत्य भारतीय जनता पार्टी करची ना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारूय करचें ना. ताका लागून प्रत्येक वेळाचेर ज्या वेळाचेर आमी जशें सांगलें की प्रत्येक वेळाचेर ज्या वेळार जे गोष्टी घडटात ताका पूर्णपणे अपोज करपाचें काम आमचें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार करत आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली अवमान याचिका फायल केल्ली आसा आनी ताका लागून हाचोच अर्थ आसा की आमी लिगल पॉयंटाचेर आसत आमी पूर्णपणे झगडपाक तांचे बरोबर ताकदीनिशी फुडें आसात. काँग्रेस पार्टीन हे लोकांक पिशे करपाचें काम जें आसा फसोवपाचें काम जें आसा हें बंद करचें. कारण तेंचेर लोकांक पूर्ण खबर आसा. कारण ज्या वेळाचेर सत्तेन आसतना तेंच्यांनी जें कितें केल्लें आसा तेंच कृत्य तांकां दिसता की आपण कितें तरी उलयतनाच लोकांक हळूहळू खरें दिसपाक लागतलें आनी ताका लागून पूर्णपणे गोंयांतलें सरकार आनी केंद्र सरकार हें गोंयकारांचेर अन्याय जावपाक दिवचें ना. आनी ज्यो याचिका आमच्यो सर्वोच्च न्यायालयान आसा तेचेर आमकां पूर्णपणे जस्टीस मेळटली अशें हांव मागता अशें हांव म्हणटा. आनी जो निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतलेलो आसा त्या निर्णयाक भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे तेंच्या फाटल्यान उबी रावता. आनी ज्या तरेन हे जे वेगवेगळे राजकीय फुडारी वेगवेगळ्या तरेन स्टेटमेंट करतात त्या सगळ्यांचो हांव निशेध करता. थँक्यू. सर आता हेका सोल्युशन कितें आहा लास्ट? सोल्युशन म्हळ्यार तुका सांगलें न्ही की पळय सोल्युशन एखाद्या हाचेर कोर्टान ताका योग्य तो न्याय मेळटलो अशें आनी पूर्णपणे आमी आमचे मुख्यमंत्री आमच्या लिडरशीप कडेन प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयल्ले आसा. तांच्या कडेन भितर पॉलिटिकल हातूंतल्यान राजकीय कोण तरी दबाव करतलो अशें जावचें ना. आमी पूर्णपणे हाचेर आपल्या न्यायालयाचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी त्या हातूंतल्यान आमकां पूर्णपणे न्याय मेळटलो. तेणी आता जे केला एक महत्वाचा विषय आसा. आता तुम्ही एक महत्वाचा मुद्दो मांडलो की ह्या विशयाचेर आमी पॉलिटिसायज जावपा जायना आनी सगळ्यांनी आसपा जाय म्हणून हे गोष्टी जाले. पूण दुसरे वटेन एकमेकाचेर ब्लेम गेम चालू आसा आनी ते वटेन म्हादई ऑलरेडी गेली हातांतल्यान अशें दिसता पळय जाल्यार कित्याक ताजो प्रॉब्लेम गेलो. सो हाजो एक मोठो आमचो एक म्हळ्यार दोन मोठे आमचो हे प्रश्न निर्माण जाता. एक म्हळ्यार वॉटर शॉर्टेजीचो प्रश्न निर्माण जातलो. दुसरो म्हळ्यार सॅलिनिटीचो प्रश्न आसा म्हणजे एनवायरमेंट एकूण डिझास्टर जातले. सो ह्या अशा वेळार आतां आमचे कडेन आतां वॉट इज द सोल्युशन इमिजिएट वॉट इज द इमिजिएट सोल्युशन म्हणून त्या संदर्भातली डिटेल जे आसा पळय हे म्हणून म्हणलें न्ही त्याचो आमचे लिगली पार्टाचेर एखाद्या वेळाचेर योग्य तुवें जशें सांगलें की म्हादई हांगा जर बंद उदक जर बंद जालें जाल्यार हांगा खारटपणा जो आसा तो हळूहळू वयर वयतलो आनी तातूंतल्यान आमची जनावरां आसत किंवा पाकिस्तान जे आसा तेचेर आमकां इफेक्ट जातलो. ही भुमिका जी आसा ही भुमिका आमी न्यायालया समोर मांडूंक जाय सर. आणि त्यामुळे ते याचिका जी आसा ही याचिका अपमान याचिका ही फायल केल्ली आसा. कारण कशें आसता की तुका सांगलें की हो डिस्प्युटाच्या संदर्भात ह्या संदर्भातली सुरवातीची भूमिका ही भारतीय जनता पार्टीनूच सुरू केली. सुरवातीक 2002 जेन्ना सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आले तेन्ना सुरवात जाली. सर पण हाऊ मच इट इज फेअर इनफ टू से आमचा क्लायमेटिक अँड एनवायरमेंट युनियन मिनिस्टर आता सीएम सांगतालो म्हणटा सगळे तुका खबर आसा सीएम सांगता ती कशें आसा की सी तेच्या संबंधान जशें आतां आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान सांगलें गोवा इश्यू रायट फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स 3 स्टेटी भितरलो आशिल्ले कारणान हेच्या संबंधान आमी सुप्रीम कोर्टा मुखार गेले. तेच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनान तेच्या उपरांत म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल सेटअप जालो. त्याने 2018 अवॉर्ड पास केलो. अवॉर्ड पास केल्या उपरांत जेन्ना जेन्ना कर्नाटकान कंटेम्प्ट केल्लो आसा ऑर्डरीचो त्याच्या विरुद्ध आमी जावं त्या टायमार जेन्ना ट्रायब्युनला मुखार केसी आशिल्ल्यो तेन्ना ट्रायब्युनला मुखार आमी आमचे एप्लिकेशन्स फायल केल्ले आसात. तेचे डायरेक्शन्स आसात ट्रायब्युनलाच्यो. सुप्रीम कोर्टा मुखार आमी गेल्ले आसात.
अवॉर्ड जो आसा तो सुप्रीम कोर्टा मुखार चॅलेंज केल्लो आसा. आयज जेन्ना कंटेम्प्ट परत एक फावट वच कर्नाटक सरकार करता आनी कर्नाटकाचो गव्हर्नमेंट करता, त्याचे विरुद्ध आयज कंटेम्प्ट पिटिशन परत सुप्रीम कोर्टा मुखार फायल केल्लें आसा. सो जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली आसा आनी जेन्ना कोर्टाच्या संबंधात ह्यो सगळ्यो गजाली आसा, तेन्ना म्हाका अशें दिसता की आमी कोण कितें उलयलो, कसो उलयलो हेजे परस सुद्दां तातूंतल्यान जशें ताणें म्हटलें की आमकां सोल्युशना कडेन सगळें एकठांय येवन मुखार वचपाक जाय आनी त्या खातीर सरकार जितल्या गंभीरपणान आणि म्हणून ही वॉज राईट इनफ टू से की गव्हर्नमेंट हाचे संबंधात मुख्यमंत्री सांगपाक शकता आणि मुख्यमंत्री हाचे संबंधातलो कंप्लीट स्टेटमेंट जो आसा हो सगळ्या गोंयच्या जनते मुखार दवरलेलो आसा की कितें करपाक सोदता ते. कारण शेवटी कायद्याचें जर पालन करपाक जाय, हेचे खातीर जे झगडे, हेचे खातीर जे एक कायद्याच्या चौकटी भितर रावन जर काम करपाक जाय, ते काम करपाचें आमी करीत आसा, करीत आयिल्ले आसा आनी हेचे मुखारय जर गरज पडली करत रावतले. पूण तेचे खातीर म्हणून म्हाका अशें दिसता की इतिहासाचो व्हडलो हिस्ट्री जे ह्या सगळ्या गजालीक आसा आनी जातूंत व्हडली लिगल बॅटल ह्या सगळ्या गजाली खातीर आमी मारीत आयिल्ले आसा, तेच्या संबंधातले ताणें उलयलो आसा. No, but one more thing is that they've been saying that Karnataka गोंयच्या की चड एमपी दिता म्हणून कर्नाटकाचे वेटे चड आसा. म्हाका अशें दिसता की जस्ट टू ऍड टू दॅट की अशें सो ताका लागून सगळे विरोधकांचे अशें म्हणणें आसा की हो जो इश्यू आसा तो कोर्ट न्यायालयान आसा आनी कोर्ट टेक्स अ लॉंग कोर्स. कोर्टाचे आमचे सदां मातशे खूब असले विशयाचे कोर्ट ड्रॅग्स ऑन फॉर इयर्स. सो आनी हो सिरियस विशय कारण आमचो आसा ती एनवायरमेंटाचे कारण आमकां खूब वर्सां आमकां रावपाक परवडपाचें ना एक जालें. ह्या विशयाचेर अशें विजय सदस्यान एक मुद्दो असो मांडलो की कोर्टाचे बरोबरच आमी पॉलिटिकल लेवलाचेर प्रायम मिनिस्टराक कन्विन्स करून हो विशय वेगळे पद्दतीन हें करपाक जाता म्हणून. सो आनी कांय जाणांनी अशी आरोप केला की सेंट्रल मिनिस्टर जो आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आसा ते कर्नाटक मोठे राज्य जाल्यार तांचे चड एमपी आसता ताचे कडेन झुकते माप दिता म्हणून. हाचे बद्दल तुमचें कितें म्हाका दिसता की आमी कोण कोणाक झुकते माप दिता आनी कोण कोणाचे कितले खासदार आसा हेजे परस सुद्दां ह्या विशया कडेन पळोवपाचें स्पिरीट आनी ह्या विशया खातीर काम करपाची सिन्सियरिटी कोणाची चड आसा. म्हाका दिसता की गोंयची जनता जरी 15 लाख आसत आनी गोंयच्यान जरी 2 खासदार आनी एक राज्यसभेचो खासदार जरी म्हाका आसत जाल्यार सुद्दां हेचे खातीरचे हे म्हादे खातीरचे म्हादे प्रोटेक्शन दिवपाचें काम ते जर आमकां कायद्याच्या हातूंतल्यानूच जर करपाक जाय तर तेचे खातीर आमी पूर्णपणे ते समर्थपणान गोंयच्या सरकारान केल्ले आसा, गोंयच्या लोकांनी हे केल्ले आसा आनी गोंयचो लोक हेच्या फाटल्यान उबो रावलो म्हणून आयज पर्यंत इतले आमी मुखार पावल्ले आसा. सो फाल्यां तेंचे खासदार कितले आसात, आमचे खासदार कितले आसात म्हणून आमकां जैत मेळना हे कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट जावपाकूच शकना. आमी सगळेच जाण गेलेत कोर्टा मुखार आनी कोर्टा मुखार आमी हेच सांगतात की तुमी आमकां जस्टीस दिवपाक जाय. ट्रायब्युनलान जो जस्टीस दिल्लो आसा तो ट्रायब्युनलाचो जस्टीस जर आमकां मान्य नसत जाल्यार मागीर कोर्टांतलो जो जस्टीस आसा तो आमकां सुप्रीम कोर्टान हेच्या संबंधान योग्य तो निर्णय दिवचो. आनी म्हाका दिसता की हेच्या संबंधान जेन्ना एप्लिकेशन आमी चॅलेंज केले तेजे उपरांत कोर्टान ते मान्य करून घेतले. मान्य करून घेवन कोर्टान ड्युरिंग द कोविड म्हाका दिसता समवेर फेब्रुवारी मार्च केन्ना ते हियरिंग जाला तुमकां याद आसतली. तेजे उपरांत कोर्टान सांगलें की पेरेंटरीली आमी डेटूय फिक्स करूया की जेन्ना हे हियरिंग बेगीन जावपाक शकता. सो सुप्रीम कोर्टानूय हेजेर कन्सर्न दाखयल्लो आसा. सो आता ही जी परिस्थिती पॅन्डेमिकाक लागून जाल्ली आसा पळय तातूंत ज्या पद्दतीन हियरिंग्स जातात परिस्थिती आसा की तूं आनी हांव ताका कांय करपाक शकना पूण तातूंतल्यान हेजे खातीरचो नाल्यार फाल्यां काल कंटेम्प्ट पिटिशन आमी कित्याक फायल केलें हे हेजेच खातीर केल्लें आसा आनी हे सगळ्यो गजाली त्या कोर्टा मुखार येवपाक जाय. आमची हेच आसा की बेगिनात बेगीन हियरिंग जावपाक जाय ताचोच हो प्रयत्न आमचो सगळ्यांचो आसा आनी म्हणून आमी हें करतात. सर पण आमी परिस्थिती म्हणटा आमी कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करता पूण त्या सुप्रीम कोर्टाचें वायलेशन करीत आसा. नाही ऐक सांगता पळय भाशण केलें म्हणून जायना. तुका तेजे खातीर ज्या पद्दतीची एक सिस्टम आमी एडॉप्ट केल्ली आसा त्या सिस्टमे भितर रावन जर काम करपाक जाय त्याच पद्दतीन वचचें पडटा. आनी म्हाका अशें दिसता की गोवा गव्हर्नमेंटान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हेच्या संबंधान जे काम केल्लें आसा ते योग्य पद्दतीन करता. तेच्या संबंधान आमची टीम जी आसा ती योग्य पद्दतीन काम करता आनी डेफिनेटली जस्टीस जो आसा तो गोंयाक मेळटा. पूण तांचे सायडीन थोडे एरोगन्सी दिसता फ्रॉम आतां जोशीन पळय काल स्टेटमेंट केला पळय आमी फुडें वतले म्हणून असली स्टेटमेंट म्हाका दिसता की आतां न्ही पयलीं पासून ते सांगत आयिल्ले आसा पूण तरी सुद्दां प्रत्येक फावटी ते सांगतात पूण मुखार केन्नाच वचना. पूण आमी जेन्ना कोर्टा मुखार गेल्ले आसात कोर्टाची 2014 ची ऑर्डर्स जी कोर्टान सांगिल्ली आसा तेजे उपरांत तेजे जर व्हायोलेशन जाल्ले आसा तेजे संबंधान आसा. आयज 3 कंटेम्प्ट पिटिशन आयज सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा. सो हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो ऑलरेडी सगळ्यो गजाली आमी कोर्टा मुखार दवरलेल्यो आसा. सो डेफिनेटली जस्टीस जो आसा तो आमकां सगळ्यांक मेळटलोच. ह्यान पयलीं कंटेम्प्ट पिटिशन घातलेलें आसलें तेंच्यांनी वायलेशन ऑफ ऑर्डर केला कोर्टाची ऑर्डर. ह्या कंटेम्प्ट पिटिशनांतल्यान कितें वेगळें कितें आसता की शेवटी कंटेम्प्ट पिटिशन
प्रत्येक फावटी जेन्ना व्हायोलेशन जाता जेन्ना ते नदरेक येता तेन्ना ते नदरेक हाडून दिवपाचें काम जें आसा तें जेका दिसता की कंटेम जाल्लो आसा तेणें करचें पडटा. सो तेका लागून तें आमी केल्लें आसा. तर तेका लागून तें सरकारान केलां. या पेटिशनान कितें वेगळे अशी ना आतां एक सांगता की 2018 एक परिस्थिती आशिल्ली, आज 2020 आसा, 2 वर्सांनी एक परिस्थिती बदलल्या. बदललेल्या परिस्थितीच्या आधाराचेर जी गजाल लक्षात आयल्या, जे व्हायोलेशन लक्षात आयला ते व्हायोलेशन पॉइंट आउट करप गरजेचें आसा. ना आमी तेन्ना केल्लें, आमी तेजे उपरांत जर तो म्हणटा आसत की सगळेच जर थंयच्यान गेल्ले आसत ते जर लक्षात येता तुका ते नदरेक हाडून घेवप तुजें कर्तव्य उरता की जेका दिसता की जस्टीस मेळपाक जाय तेणें तें करप गरजेचें आसता आनी म्हणून हें करप पेटिशना बरोबर एविडन्स म्हणजे फोटोग्राफ म्हाका दिसता सगळें केलां. तातूंत काय हांव त्या सांगपाचें सगळें केलां आसता. सगळ्यांक सावयकर तुम्ही आत्ताच म्हटले की ते उलयता पण ते काय करना, पण ते उलयता ते काय करना म्हटलं हे आता जे झालं ते करून दाखयता न्ही. कितें तें जे काम झालं ते डायव्हर्शनाचेर हांव तेजे कडेन उलयतालो तो सांगतालो पयलीं प्रत्येक फावटी तांणी सांगलें ताणें कितें केलां काल कितें तरी ताणें एक स्टेटमेंट केला तशी त्या स्टेटमेंटान ताणें सांगलें की ना आमी हें करतलेच. पुढे वयता. तेजे उपरांत म्हटलें की आमी कितें तरी हातून कितें तें अवॉर्ड जे कितें तरी केलां तातूंत हें केलां. ऑलरेडी ह्यो सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा. आमी आतां काल आमची लिगल टीम जी आसा ती हेजे संबंधान काम करता. सो डेफिनेटली ह्यो सगळ्यो गजाली इमिजिएटली सुप्रीम कोर्टा मुखार येतल्यो आनी तेजे नदरेक हाडून दितले हेचे खातीर आमचे प्रयत्न जे आसा ते चालू. So, but how do you see that we are filing petitions in Supreme Court? On one side, it looks like central government is helping them. Instead, आमी चड हातून वता की प्रत्येक फावटी सेंट्रल गव्हर्नमेंट तांकां हेल्प करता, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हें करता, तशें ना. तशें ना तें. हेजे संबंधान जी कितें जी एक मॉडस ऑपरेंडीज जाय ज्या पद्दतीचे कामाची हें जाय त्या पद्दतीन आमी काम करता. Okay. अनेक विषय म्हणटा पळय तो तुम्ही आसले रिसेंटली एमजीपी लिडर सुधीर धावलीकरान तुमकां क्रिटिसायज केलेलो आसा बिकॉज ऑफ दॅट 2 कावन्सिलर्स येयलेले म्हणून तेंचे सेयिंग दॅट फुडल्या हाका तांकां जिखोवन दाखोवचे आनी तुमी इवन सिंगल डिजिटान येताले मागीर इवन कोण ते आनीक दुसरी कामां लायक कोवीड इश्यूज आनी मादयाचो पोर्चाक तुमी थिंगा सगळे भोंवता. कशें जाता पळय तेचेर कॉमेंट हांवें करप कशें जाता की प्रत्येक विशयाचेर कॉमेंट करूं जाय अशें ना. सिंगल डिजीट कोण येतलो कितें येतलो हे येणारी 2022 ची निवडणूक थारायतली. आजच्या वेळाचेर तेचेर उलोवप हे खूब म्हाका दिसता बरोबर न्ही अशें म्हाका दिसता आनी तेचेर हांवें कॉमेंट करप हें म्हाका बरोबर दिसता. कारण कशें ऑपोजिशनान त्या वेळार आसता त्या वेळाचेर तेका अशा तरेचें उलोवचें पडटा आसत. कारण आज जर हे सगळे जाण उलयतात हे भारतीय जनता पार्टी बरोबर 2018 पर्यंत जेन्ना एवॉर्ड जेन्ना जालें तेन्ना सगळे अभिनंदन करपाक येतलो बसले. आज ते वेगळे उलयतात कारण प्रत्येक जाण त्या त्या वयतकच जसो रोल नाटकान बदलतात तशा तरेचे रोल बदलतात ते आनी तेका त्यात आपलो रोल खेळटात. त्यामुळे 2022 त्या वेळाचेर कोण खंयच्या रोलान आसा कितें ना तें पळोवन येणारे परतूनय तुज्यान सांगपाक जायना ते परत आमच्याच नाटकान येवपाक शकता. त्यामुळे तेंचे रोल आपापले जे हें करतात त्या रोला प्रमाणे तांकां करून तेचेर आमी कांय घेयना. सो तुमच्या नाटकान येवपाचे चान्सीस आहा सांगूंक जायना राजकारण तें कोण केन्ना खंय येता कोणाच्यान सांगपाक जायना. 2006 मिस्टेक जाली म्हणटा पळय 2 पॅराग्राफ डिलीट केले मेन एप्लिकेशनांतल्यान तुमकां एक चान्स पडलो कर्नाटकाक उदर येवपाक. ते टायमार मिस्टेक करपाक मिनिस्टर जातले तेन्ना तुमचे कॅबिनेटान कशें जाता पळय मिनिस्टर जरी कॅबिनेटान आसलो जाल्यार त्या वेळाचेर पॉलिसी ठरयणारो पार्टी किंवा तेची सरकार आसता. मंत्री ते डिसिजन ठरयना. आज मुख्यमंत्री आज फिलिप नेरी जरी त्या वेळार त्या मंत्रिमंडळान आसलो तेन्ना तेची वेगळी भुमिका आसली सरकाराची तेंच्या पार्टीची. हीच फटींगपणां काँग्रेसची न्ही. हेंच तुमी गिरीश चोडणकराक विचारूंक जाय, लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक विचारूंक जाय. आज आमची भुमिका जी आसा पार्टीची ती आमी तुमकां सांगिल्ली आसा. त्यामुळे फिलिप नेरी मंत्री खंय आसलो आनी हांगा आसलो तातूंत ताचो हें ना. आज आमच्या सरकाराची भुमिका जी आसा त्या भुमिके प्रमाणे फिलिप नेरी आनी ताका लागून त्या थंयच्यान काडप तो आसूंक जाय तो तेन्ना ते प्रश्नच ना. त्यामुळे आज त्याची आमची जी भूमिका आसा ती आम्ही स्पष्ट केली. नरेंद्रांनी तुमकां व्यवस्थित सांगलें ही आमची भूमिका आसा, आमच्या सरकाराची भूमिका आसा. हातून फळफुटेपणा हातूंतल्यान कांयच ना. आमकां पूर्णपणे आमी सांगता की आमी गोंयकार आमकांय त्याच्या संदर्भातलो पूर्ण अभिमान आसा आनी म्हादयच्या संदर्भात आमी त्याच करूच वता त्याचसाठी करता. त्यामुळे आमकां चड त्याच्या संदर्भातले आपलेपण आसा. त्यामुळे त्याची आपलेपणा कितली हे हांच्यांनी आमकां शिकोवपाची गरज. सुदिनान अनेक म्हटला की सुदिनान गोंयच्या लोकांची माफी मागलेली आसा की तेंचे 3 वोट तुमच्या राज्यसभा खासदाराक टेंडुलकराक दिल्ले म्हणून. पहिली गोष्ट म्हणजे वोटिंग हे सिक्रेट आसता. तो जर अशें डायरेक्ट सांगता जाल्यार चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता. सिक्रेट बॅलट आसता
काजूबाई ओपन ओपन असतं पण कसं आता की तो त्या वेळाचेर आमच्या सरकारान असलो आणि ज्या वेळार सरकारान असलो त्या वेळाचेर त्याने आज हे सांगता हे चुकीचे अशें म्हाका दिसता म्हणजे त्या वेळाच्या प्रतिभा निर्णय आपलो बदलतात काय कितें असो सांगा ती जाली गोष्ट ती जाली आता आम्ही अशें म्हणूंक जायना की तो आमचे बरोबर आसलो ताका घेतलो आमी चूक केली आमी अशें म्हणत जाल्यार आमी फेल आमी म्हणत नाही ती चूक झाले ते झाले न्ही मतदान केलें तुवें तें केलें न्ही त्यामुळे ती चूक असली तो विनय बिगळ हे अशें चुकीचें आसा आणि त्यामुळे तशा तरेचे स्टेटमेंट हे बालिश स्टेटमेंट अशें म्हाका दिसता ते उडोवं जाय. सो ते केले मतदार खासदार आमचो म्हणजे केले झाले ते झाले कारण वोट दिल्यानंतर त्या वोटाचो व्हॅल्यू परत दिवप आसता काय कितें तशें आसा ओके तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं धन्यवाद.